बायल मुजी बायल तुंगो मुझे बायल न्हिदताना जाय जेवताना जाय तुंगो मुझे किते मोबाईल साकागो दिला इನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ भुरग्यानो आता इल्लो फोर्स इल्लो आता वाजवाली करूंक जाता गे तुका कोणी लायक करिना कोणी लायक करिना पळया जाऊन दिया बा टीचर सांगता एग्जाम आयले ते दडा पळयल्यात जाले म्हणटा खुमखून काड म्हळे तशें करूंक वचनाकान प्लीज तशें करूंक वचनाकान जर तर तुजो मोबायल तुका पत्काक कारण करता तर तो तुवें पयस दवरचे कट करूंक वचनाकान डाडा मम्मीक लॉस जायत भुरग्यानो आवाज ना भुरग्यानो म्हणटाना वो म्हणाचे जायत गी भुरग्यानो अशें म्हणचें गी भुरग्यानो साकागो दिला इನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ भुरग्यानो आता इल्लो फोर्स आयिल्लो खुशी जाली म्हाका तुमचो ताळो आयकून कशें आसात तुमी थंय तावन इल्लो बरो आवाज येवनच आसा कशें आसात तुमी एग्जाम जाली मग तुमची सक्तांची एग्जाम जाली वा जॉली वयनेगी एग्जाम जाली रजा आयली कितें केलें तुमी परतून वा जॉली वयनेगी खुशी जाली तुमकां एग्जाम जाल्या उपरांत रजा कितल्या वरार जाय जाल्यार तितल्या वरार तुमी न्हिदयेत कितल्या वरार तुमकां उठोंक जाय तितल्या वरार तुमी उठयेत खंय जाय थंय वचयेत कितें जाय तें करयेत आतां परतून एक मेसेज आयली तुमकां स्कूल रिओपनिंग स्टार्ट्स ऑन केदाळा 29th सक्तांक 29th गी सक्तांक 29th आतां वाजवाली करूंक जाता गे जायना परतून स्कुलाक वचचे खुशी जाता गे स्कुलाक वचूंक तुमकां खुशी जाता मू सक्तांक खुशी जाता मू तुका खुशी ना गे तुका खुशी ना गे खुशी आसा म्हणाची जायत गी गुड आयच्या वांजेलांत निमाणें उतर जेजून कितें म्हणलें कोणाच्या कानाक पडलें गे हांवें इल्लें फोर्सान वाचलें तें खालें म्हणलें जेजून तुमचें थंय कितें आसूंक जाय मीठ कोणा लागीं मीठ आसा कोणें मीठ हाडला गे तुवें मीठ हाडलाय रे जेजून सांगला तुजें थंय मीठ आसूंक जाय म्हूण कोणेंय मीठ हाडूंक ना गे मातेव सुवांजेल अध्याय 5 तांतू जेजून मिठा विशांत उलयला कोणाक गोत आसा मातेव सुवांजेल अध्याय 5 तांतू जेजू मिठा विशांत उलयता उगडास आसा की भुरग्यानो उगडास आसा की तुमी मातेव सुवांजेल अध्याय 5 तुमी प्रत्वेचे मीठ एका कुशीन जेजू सांगता तुमचे थंय मीठ आसूंक जाय आनी एका कुशीन जेजू सांगता तुमी प्रत्वेचे वा संवसाराचे मीठ मम्मीन दुकरामासाक मीठ घालना जाल्यार कितें म्हणटात तुमी आमी अशेंत म्हणटलो मम्मी तुका रांदूंक येना गे कितलीं वर्सां जालीं काजार जावन तुका रांदूंक येना गे विचारतलो हांव तुमी विचारतात गी जेवणाक मीठ उणें पडल्यार विचारतात गी विचारनात गे तुमी कितलीं बरीं भुरग्यानो आमी सर्वां प्रत्वेचें मीठ म्हणटा जेजू आनी आमचें थंय मीठ आसूंक जाय म्हणटा कित्याक मीठ घाल्लें जेवण रुचीक आसता शुगरलेस बिस्कीट तुमी पळयला गे शुगरलेस बिस्कीट तुमकां दिल्यार खातात गे तुमी दॅट इज फॉर 60 and plus वय न्हय गे शुगरलेस बिस्कीट फॉर 60 and plus आमकां न्हय ती वय न्हय आमकां तरणाट्यांक खावंक जाता गे शुगरलेस बिस्कीट आमी कित्याक खायना तसलीं बिस्किटां कित्याक आमकां हायड एंड सीक जाय आनी खंयची जाय रुचीक बिस्किटां जाय वय न्हय गी वय
कित्याक तांतूं रूस आसता. गोडशें नातिल्लें गोड नातिल्लें जेवण जावं दी खाण जावं दी आमकां खावंक खुशी लागना. वय न्ही गी वय गी न्हय वय. तशेंच भुरग्यानो जर तर तुजें थंय मीठ ना जाल्यार तूं प्रत्वेचें मीठ जावना जाल्यार तुका कोणी लायक करिनात कोणी लायक करिनात. पळया थोडो संदर्भ हांव तुमचे मुखार दवरता. केन्ना आमी प्रत्वेचें मीठ जावयेत केन्ना आमी रुचीक मीठ जावयेत म्हणलें समजून घेवंक प्रयत्न करया. देवान आमकां अनेक अवकाश दिल्लो आसा. ह्या शैक्षणीक नवें वर्स सुरू जाता अकॅडमीक इयर सुरू जाता. ह्या वर्सा आमी परत एक फावटी परतून रुचीक मीठ जावंक प्रयत्न करया. तयार आसात गी तुमी तयार आसात गी भुरग्यानो 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 म्हणजे सांगात आसात मग तुमी वय. पयलो संदर्भ क्लासींत तुमच्या क्लासींत तुमी मीठ जावंक जाय. जातात गी तुमच्या क्लासींत तुमी मीठ जातात गी जायचे. तुमच्या क्लासींत तुमी रुचीक मीठ जावंक जाय. पळया एक टिंकू आनी एक पिंकू म्हणले दोग चरके भुरगे आसले. हांगा दोग आसात न्ही तांचे बरीच. एकलो टिंकू आनी एकलो पिंकू. टिंकू बरो करून शिकता. टिचरीन कितें सांगलें तें सगळें आयकता. बरो भुरगो तो ताची होमवर्क करता. पिंकू कांय शिकना. जावं दिया बा टिचर सांगता एग्जाम आयले ते दडा पळयल्यात जालें म्हणटा. कोण हांतू मीठ कोण रुचीक मीठ हांतू कोणाक टिचर लायक करता कोणाक टिंकू वा पिंकू. टिंकू टिंकू बरी जायची तुमी भुरग्यानो. कोणा बरी जायचे टिंकू बरी जायचे. समजलें गी क्लासीन तुमी रुचीक मीठ जायचे. बरें करून शिकाचे. आतां आनी एक वर्स आसा बरें करून तुमी शिकाचे. समजलें गी तुमकां समजलें गी गूड. आनी एक क्लास आसा एक आमी स्कुलांत शिकता. आनी एक क्लास आसा खंयची ती खंयची दोतोनीची क्लास. दोतोनीच्या क्लासीन ती तुमी मीठ जायचे. मीठ जर तर अळणी जालें तर खंयच्यान ताका रूस दिवची तें भायर काडून उडयेत आमी. ताची गरज ना आमकां. भुरग्यानो दोतोनीच्या क्लासीन सय तुमी मीठ जावंक जाय. रुचीक मीठ जाल्यार मात्र सक्तान तुमकां लायक करतात आनी जेजू हेंच तुमचे तावन आशेता. दुसरें तुमच्या घरांत तुमी मीठ जावंक जाय. जातात मग मीठ तुमच्या घरांत. तुमच्या डाडान सांगूंक जाय वा कितलो बरो भुरगो म्हजो. हांवें सांगच्या पयलेंच ताचें होमवर्क करता. हांवें सांगच्या पयलेंच तेर्स करता. कितलो बरो भुरगो कितलें बरें भुरगें म्हणाचें. बापायानो सांगतात की तुमी तुमच्या भुरग्यांनी मीठ जायचंय. भुरग्यानो तुमी आज कितें जायचंय रुचीक रुचीक मीठ जायचंय. रुचीक मीठ जायचंय. तुमच्या मम्मान सांगाची कितलें बरें भुरगें म्हजें. हांवें सांगच्या पयलेंच आपले होमवर्क पुरा फिनीश करन कंप्लीट करन म्हाका म्हज्या वावरांत म्हाका आदार दिता म्हणाची तुमच्या आवयांनी. त्या वेळा मात्र तुमी बरें मीठ तुमच्या घरांत जावंक शकतल्यात. आनी तिसरें जावन आसा शिकपांत. तुमच्या शिकपांत तुमी बरें मीठ जावंक जाय. म्हाका आजुनी एक खंत आसा आजुनी एक खंत आसा शिकप म्हणटना केदाळाय म्हज्या मोतीक येता तें. हांव PUC शिकता आसतना म्हजी टोटल पर्संटेज 84.87 84.87 आनी एक मार्क्स मेळ्ळो तर म्हाका डिस्टिंक्शन मेळटें 84.87. जे कोणाक डिस्टिंक्शन मेळ्ळें तांचो फोटो पुरा बॅनराचेर आसा. म्हाका एकच खंत इकॉनॉमीक सब्जेक्ट आनी इल्लें बरें करून शिकल्यार एक मार्क्स मेळ्ळो तर म्हजो फोटोय त्या बॅनरार येतो म्हणली एक आशा आजुनी म्हज्या काळजांत आसा. कितलें चिंतल्यार तें म्हज्या मोतीतावन पयस वचना. कित्याक ती एक खंत म्हजे थंय आसा. 69 मेळ्ळें म्हाका. एक मार्क्स मेळ्ळ्यार 70 मेळ्ळ्यार हांवूय डिस्टिंक्शन जातो. म्हजो फोटोय त्या बॅनरार येतो. म्हाका कितलो बेजार जातलें तांकां पळोवन म्हज्या फ्रेंड्सांक पुरा.
तसली खंत बेजाराय तुमच्या काळजांत आसो नजो. त्या देखून तुमी आतांच चिंता हांवें कितले मार्क्स काडूंक जाय, कितले कश्ट काडूंक जाय, पयलींच प्लॅन करा. आतां अकॅडमीक इयर सुरू जाता आसतनाच म्हजो फोटोय बॅनरार येजे. चिंतात मू? हां, तशें पयलेंच चिंतून टार्गेट दवर बरें करून शिकल्यार खंडीत जावन तुमच्या शिकपांती तुमी मीठ जावंक शकतल्यात. भुरग्यांनो, भुरग्यांनो, न्हिदल्यात गी? आंगात तासात मू? वय. भुरग्यांनो, तुमी मीठ जाता आसतना तुमचें थंय आसचें गोडशें तें रुचीक मीठ अळणी जावंक सबार संगती तुमकां कारण जातात. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, तुमच्या पातकाक कारण जाता तसल्यो संगती तुमी पयस करा म्हणटा जेजू आयच्या वांजेलांत. तुमचो पांय जर तर तुमकां पातकाक कारण जाता जाल्यार जेजून कितें म्हळें? कितें म्हळें? कातर्न उडय म्हळें. जर तर तुमचो हात तुमच्या पातकाक कारण जाता जाल्यार कितें कर म्हळें जेजून? कट कर आनी उडय म्हळें. जर तर तुमचो दोळो तुमच्या पातकाक कारण जाता जाल्यार कितें म्हळें जेजून? खोंकून काड म्हळें. तशें करूंक वचनाकात प्लीज, तशें करूंक वचनाकात. जेजून सांगल्या उतराचो अर्थ दुसरोच जावन आसा. एक व्हडलो दुस्मान आसा, व्हडलो दुस्मान. इगर्जेंत आयल्यार पाद्रा भरी एक दिसा आयताराच्या सरमावांत जावं दी दोतोनीच्या क्लासींत त्या दुस्माना विशयांत उलयता. क्लासींत टिचरां उलयता ताचे विशयांत, त्या दुस्माना विशयांत. दोतोनीच्या क्लासींत ती तुमकां आयकूंक मेळटा. खंयचो तो दुस्मान? बायल मुजी बायल, तूं गो मुजें बायल, न्हिदताना जाय जेवताना जाय, तूं गो मुजें कितें? मोबायल. परतून सिंग करयांगी. बायल मुजें बायल, तूं गो मुजें बायल, न्हिदताना जाय जेवताना जाय, तूं गो मुजें मोबायल. सिंग करयांगी. सकट सिंग करया एक पावटी. हां. बायल मुजें बायल, तूं गो मुजें बायल म्हणा. बायल मुजें बायल, तूं गो मुजें बायल, न्हिदताना जाय गी नाका, जेवताना जाय गी नाका. घरा सैरी आयले तर दडा तांचे लागीं उलय नासतना टुकू 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 करून रावचें. तें जाय गी तुमकां? नाका, नाका, नाका मू? हां. जर तर तुमचो मोबायल तुमकां पातकाक कारण करता तर तुमचें थंय आसलें रुचीक मीठ, अळणी मीठ, टेस्ट नातलें मीठ करता तर तो मोबायल जाय गी तुमकां? जाय गी? जोरान सांगा, जाय गी? नाका. तर जेजू कितें म्हणटा? तो मोबायल कितें म्हणटा जेजू? कट कर आनी उडय. जर तर तुजो मोबायल तुका पातकाक कारण करता तर तो तुवें पयस दवरचें. कट करूंक वचनाका, डाडा मम्मीक लॉस जायत. पयस दवरचें. ताच्या उपरांत तो कितें करता? तुमचो वेळ विबाड करता, तुमचो संबंध पाड करता. पळया, कुटुंबांत सैरी आयली तर कितें जाता? तुमी हांगा टुकू 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 करून आसतात. सैरी येतात, तुमचे लागीं उलोवंक आशेतात, पूण तुमी हातूंत आसतात. संबंध पाड जाता. ताच्या उपरांत तुमकां शिकोवंक जायना, डिस्टर्ब जाता. वयनेगी, तुमचें थंय आसलें रुचीक मीठ अळणी जाता. हें तुमच्या मोतीन दवरा भुरग्यांनो. खंय आसात भुरगीं? भुरग्यांनो, हां, हांगात आसात, म्हजे सांगातात आसात. समजलें गी? मोबायल तुमी पयस करतात न्हय गी? करतात मू? गूड. सेकंड, जर तर हें तुमकां तशेंच वडिलांक, जर तर तुमचे फ्रेंड्स तुमकां पातकाक कारण करतात तर तांकां तुमी कितें करूंक जाय? आनी पयस करूंक जाय. जर तर तुमचे फ्रेंड्स तुमकां पातकाक कारण करतात तर आनी तुमचें थंय आसलें बरेंपण उणें करतात तर रुचीक मीठ जावन आसली तुमी अळणी मीठ जावचें बरी करतात तर तांकां तुमी पयस दवरूंक जाय.
कोणें सांगचें? जेजून सांगचें. समजलें गी? सो पयलें जावन मोबायल तुमी पयस दवरतात गी? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तुमी सगळ्यां पयस दवरतात गी? वय. दुसरें, तुमकां पातकाक कारण करच्या तुमच्या इश्टांत जावन तुमी पयस रावतात गी? वय. आनी तिसरें जावन आसा बॅड हॅबिट्स. बॅड हॅबिट्स सगळ्यांत एक ना एक तर असो बॅड हॅबिट आसताच. वय की नाही? वय की नाही? तूं पण जोरान सांग म्हाका. वय की नाही? वय. पळय तें जोरान सांगतलें. तुमचे थंय आसलो बॅड हॅबिट वा बॅड हॅबिट्स पयस करा. जर तर तुमचो कसलोय हॅबिट तुमकां पातकाक कारण करता तर, वा तुमचे थंय आसलें बरेंपण उणें करता तर, तुमचे थंय आसलें रुचीक मीठ अळणी मीठ करता तर, कितें करूंक जाय? कातर्न पयस सोडूंक जाय, कोंकून काडूंक जाय म्हणटा जेजू. समजलें गी तुमकां? समजलें गी? समजलें गी? गुड. तुमी सगळ्यां बरीं भुरगीं, तुमी सगळ्यां रुचीक मीठ जावन आसात. देवान तुमचेर आशिर्वाद घाला. देव तुमचे संगाता सदांच आसता. तुमच्या कुटुंबाचेर ताणें बेसांव घाला. तुमकां ल्हान भुरग्यांक बेसांव जावन तुमच्या कुटुंबांक दिला. यू आर अ ब्लेसिंग टू युअर डॅड अँड मॉम. रिमेंबर दॅट. यू आर अ ब्लेसिंग. तर भुरग्यांनो सगळ्यां आमी एक घडी दोळे धांपया गी. सगळ्यां आमी वडिलांनो तुमी सगळ्यां एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी जेजू लागीं आमी मागया, ये जेजू आमचे सांगाता तूं राव. तुवें म्हळाय आमी पृथ्वेचें मीठ जावन आसाव म्हूण. आमी सर्वां रुचीक मीठ जावन आसाव. आमचे थंय आसलें ही रूस हें गोडशें खंयच्याय कारणाक लागून आमी सांडून घेनासता. आमी सर्वांनी रुचीक मीठ जावन ह्या संवसारांत, आमच्या घरांत, आमच्या स्कुलांत जावं दी, आमी वावर करच्या जाग्यांनी जावं दी, रुचीक मीठ जावन सगळ्यांनी आमकां लायक करीशें तशें जियोंक. देव कशें आनी कितें आमचे तावन आशेता ताचे प्रमाणें जियोंक तोच जेजू आम्हा समेस्तांक राखून व्हरून दी. आनी जें कितें आमचें थंय आसलें बरेंपण आमकां उणें करता, आमकां पातक करूंक कारण जाता, तें सगळें आमचे तावन आमी पयस करया. तोच जेजू ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां आदार दिवन दी.